Santa Kusa Chekure Ivaranka Amcha Deva Amchia Dusmanakle Bapa Chinavi Putache Ani Sprinta Santa Che Amen Jesus. Bokta Saroki Saudani Polagi Amkandi 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 Onod Bapa Ani Puta Ani Deva Sprinta Santa Tosoyadi Tosoyata Soda Sorboda Osheta Bhakta Saroki Dani Bolaiki Amkandi Bhakta Saroki Saudani 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 Bolaiki Amkandi Unod Bapa Ani Buddha Ani Deva Sprinta Santa Zosoyadi Zosoyata Soda Sorvota
saroki Sabudani bolaiki amkadi Bokta 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 saroki Sabudani bolaiki amkadi Onod Bapa Ani Puta Ani Deva Sprinta Santa Sosoladi Tosolada Soda Solvada Oshitao Bhakta Saroki Saudani Bolaiki Amkandi 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 Onod Bapa Ali Buddha Ali Deva Sprinta Santa Zosoyadi Zosoyata Soda Sorvata Oshesa Bokta Saroki Sabudani bolaiki amkadi 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 Bokta
saroki Saudani bolaiki amkani Bokta saroki Saudani bolaiki amkani Bokta saroki Saudani bolaiki amkani Bokta saroki Saudani bolaiki amkani Bokta saroki Saudani bolaiki amkani Onot Bapa Ani Puta Ani Deva Sprinta Santa Tosoyadi Tosoyata Sada Sarvada Oshesa म्हज्या जेजू बो पवित्र सुरवातीक आमी गायन करुया A36 Bapa amso tumokotai Amchi mode Jesu katai Omokotun bin vastako Apre civitu kaveto Tuce kutum ektai zata Bavat viswas mohu zata Tuce kutum ektai zata Bavat viswas mohu zata बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या देव बापाच्या आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं प्रितीच्या बहिणी भावांनो पिडेवता सोवे आमचो खेरीत हुस्को आमी दाखोळ करूंक आनी पिडेंत कश्टवतल्यांक आमच्या असल्या आनी देण्या वरवीं जिवितान बरेपण हाडूंक आयचो विशय आमकां उलो करता तुरेंच देणे आमच्या जिवितांतल्यान आमी दाखोळ करूंक भाग्यवंत रॉकीक फुडें घालून आमकां किरीत कृपा फावो कर म्हूण हे भेटेंत मागुया आनी जायते फावटी आमच्या जिवितान आमी चुकल्या देखून ह्या वेळार कालदिकायेन तेच देवाचें बोगसणें आमी मागुया सगळ्या पातकांची दूख धरून म्हणुया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्या हांव चारून सांगता
मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बडो अपराध हे पासत भागीवन सदांच सांकवार मारीक सगल्यांक दोदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. Somia kakutku, Somia kakutku, Krista kakutku, Krista kakutku, Somia kakutku, Somia kakutku. प्रार्थूया. आजचें बलिदान बेडिता वॉल्टर डिसोजा ताचे पासत देवाक दिन वाचून बलिदान बेडिता तांचे पासत हे बेटेंत आमी मागता. तशेंच आयच्या दिसाची मांडावळ करता विल्टरदास वाड्यांतले सांत लॉरेन्स आनी माय दे देव समुदाय ह्या दोनूय समुदायांतल्या दर एका वांगड्यांक आनी एक एक कुटुंबाक तुज्या खेरीत आशिर्वादान भर म्हूण आमी मागता. भोव पवित्र आनी मोगाल बापा मताधिपती बेर्नादाचें काळीज तुज्या घराचो मान राखचे आशेन लासतालें आनी असो तो तुजे पवित्र सभे मदें जळटो आनी परसुलीत दिवो जावंक पावलो. तेच सुरबेन बोरलेले गुरू आमच्याय काळार तुजे पवित्र सभेक फावो कर आनी तांचे जतनाये खाल आमी समेस्त उजवाडाची भुरगीं कशीं जिवंक आमकां आदार दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रात चोरयता देवा सासणाच्या सासणांक. आमेन. एजिकियल प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, राष्ट्रां मदें तुमी बोश्टायलोल्या म्हज्या वर्त्या नांवाची पवित्रताय हांव फांकूंक वेता. तुमचे विशीं तांच्या दोळ्यां मुखार हांव म्हजी पवित्रताय फांकतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पोर म्हूण ती ओळखूंक पावतली अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. तेन्ना राष्ट्रां मदलीं हांव तुमकां काडटलो आनी सगळ्या देशांतली एकठांय करून तुमच्या खासा देशांत हांव तुमकां हाडटलो. नितळ उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध कोत्तलो. सगळ्या तुमच्या मेळ्ळेपणांतली हांव तुमकां निर्मळ कोत्तलो. कुड्या देवाक भोजूंक तुमी बोश्टवल्यान पूण हांव तुमकां नितळ करूंक वेता. एक नवें कालीस आनी एक नवो ओत्मो हांव तुमकां दितलो. तुमचें फातराचें कालीस काडून मांसाचें कालीस हांव तुमकां दितलो. म्हजो ओत्मो तुमचे भितर हांव घालतलो आनी म्हजे नेम आनी म्हजी समूर तुमी पाळोशें कोत्तलो. तुमच्या पुर्वजांक हांवें दिल्ल्या देशांत तुमी ठिकाण कोत्तल्यात. तुमी जातोल्यात म्हजी परजा आनी हांव तुमचो देव. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोवपाक आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो.
नितळ उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध करतलो. सगळीं म्हणुया. नितळ उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध करतलो. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं ओड्ड्यांत म्हज्या. तीर मन घडोवन देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब. नितळ उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध करतलो. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ. पापयाक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे सुरशी पातकी परतून येतेले सायबा. जबाब. नितळ उदक तुमचेर वचून हांव तुमकां शुद्ध करतलो. योजनात म्हज्या तुका कसलोच आनोद मेलना. होमूय भेटोवन दिल्यार तुका संतोष भोगना. एक येवन तुका मानता कोतिबोरीत काळीज. चिड्डलेल्या काळजांक केन्नाच तूं पाट वळनाय. जबाब. नितळ उदक तुमचेर वचून हांव तुमकां शुद्ध करतलो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesfora, 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 soison. Sorvesfora, 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 soison. आयज तरी सोरेस्पराचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारून करूं नाकात. Sorvesfora, 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 soison. Sorvesfora, 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 soison. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जेजू नव्यान लोकां लागीं वोपारींनी उलोवंक लागलो. आपल्या पुताचो लग्नाचो उत्सव केल्ल्या एका राजा परी सोर्गीचें राज. लग्नाक सोगल्यांक आपोवन हाडून ताणें आपल्या चाकरांक धाडले. पूण ते येना जाले. आनीक पावट दुसऱ्या चाकरांक धाडले आनी म्हणलें, आपयल्यांक अशें सांगात, म्हजें जेवण तयार आसा. म्हजे पाडे आनी चोरबा वयलीं जनवरां हांवें मारलीं आनी सगलीं तयार जालां. जेवणाक येयात. पूण तांणी बेपरवा केली आनी एकलो आपल्या भाटान दुसऱ्या आपल्या वेपार धंद्याक गेलो. येरांक चाकरांक धरले, तांकां अपमान केलो आनी तांचो जीव काडलो. हें आयकून राजा रागाबोरीच जालो आनी आपली लश्करां धाडून ताणें त्या प्राणघातक्याचो भस्म केलो आनी ताचे नागोर लासून उडयले. उपरांत ताणें आपल्या चाकरांक सांगलें, लग्नाचें जेवण तर तयार आसा, पूण आपयल्यांक तें फावना जालें. देखून तुमी रस्त्याच्या नाक्यार वचात आनी तुमकां मेळटी तितल्यांकूय आपोवन लग्नाक हाडात. ते वाटेन टिंट्यार वचून आपणाक मेळ्ळ्या तितल्यांकूय बऱ्या तशें वायटां चाकरांनी जमयले आनी लग्नाचो वसरो सोयऱ्यांनी भरलो. जेवणाक बसलेल्यांक पळयोवचे खातीर राजा भितर येस जाल्यार लग्नाची न्हेसोण घालिनासतना थंय आसलोल्या एका मनशाक ताणें देखलो आनी ताका विचारलें, इश्टा, लग्नाचें आंगोस्तर नासतना तूं हांगा कसो भितर आयलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तेन्ना राजान चाकराक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका काळोखांत भायर उडयात. कोरोना व्हायरस ह्या पिडेचे भिरांतेन जियेता आनी पिडेंत जायते पिडेक लागून के भाशेन सगळ्या मनशाच्या जिवितान भिरांत भितर सरली. आमी भयणी भावनो, ह्या ऑस्ट्रेलियांत 15 वर्सांचे ज्योती कुमारी
हें चेडूं ताची कोता आयकल्यार एके भाशेन आमच्या काळजाक अशें लागता. आनी कितें ह्या चेडवाक वचून आमी पळयता काय, बिहार ह्या गांवांत ते रावपी, पूण आपल्या बापाय सांगता दिल्ली ह्या शारांत ती रावताली. मोहन पासवान ताच्या बापायचें नांव. आनी हो गरीब आसली. ओ मोहन रिक्षा चलोवन आपल्या कुटुंबाचे उदारपासन करूंक एके भाशेन तो वावुरतालो. एक रिक्षा ड्रायव्हर आसलो. आनीक एका दिसा खंय ताका एक उपसोग घडलो. आनी ह्या उपसोगाक लागून ताका एके भाशेन वेळ चल्ल्यान तो एके भाशेन घरांत उरलो. आनी थोड्या काळांत ह्या वट्टा म्हणसर ताच्या पात्रांवान खंय ताची जी रिक्षा आसली ताच्या लागीं ती मागून घेतली. परत ताच्यान घडना जाली. थोडेच वेळान ही कोरोना व्हायरस ही पिडा लागली. एक घडटा म्हणसर दुसऱ्या हातून तांकां एके भाशेन पडली. आनी पिडीक लागून ती भितर उरलेलो. ताच्या पात्रांवान ताची रिक्षाय व्हेली. दिसा दीस पडटें उदार पसंद करूंक कितें तरी पयशे हाडूंक ताच्यान घडनासलें. रुमाचें भाडें दिवंकूय ताच्यान घडनासलें. थोडें भर जें कितें पुसायलोलें, थोडें भर कितें एकठांयल्लें आसलें ताचे वरवीं तो एके भाशेन जिवंक वावुरलो. आनी भयणी बाबरो, ह्या पिडेक लागून ही पिडा जेन्ना आयली तेन्ना ह्या शारांत दिल्ली शारांत येतले जे मायग्रंट्स दुसरे आसले ते आपले गांव घरा वाट चळूंक परत वचूंक तांणी एके भाशेन वेगवेगळ्यो आत्तल्यो. मोहन तो गरीब जें कितें थोडें बोर आसलें तें थोडें एके भाशेन वांटून काडूंक दिसपट्टो काडूंक तो वावुरलो. ताचे लागीं आनीक पयशे नासले. रुमाचें भाडें फारीक करूंक ताका घडनासलें. रस्त्यार एके भाशेन पळयली. ताचे लागीं पयशे नासले. दिल्ले थान बस धरून तांच्या गांवांत परत वचूंक हें ताच्यान घडनासलें. कित्याक थोडें बोर जें ताचें आसलें तातूंतल्यान दिसपट्टो काडूंक ते वावुरताले. आनी असले हातून ज्योती कुमारी ताची धूव ही आपल्या बापायक एक सुचोवणी दिता. आनी ती म्हणटा, बाबाय आमकां एक ल्हानशी तकली सायकल घे, सेकंड हँड धाकटी एक सायकल घे. ही सायकल घेवन आमी पैण करुया. बापाय खंय ह्या चेडवाचें आयकून खंय थोटाकलो. कितें हें सांगता, सायकल घेवन इतले पयस आमी वचचें. हांगाथान मोजेसान मांद्रे वचपाची इतली वाट न्हय ती. 1200 किलोमिटरांची खंय वाट. दिल्लीथान थंय तांच्या गांवांत बिहारांत वचूंक इतले पैण ताणें करूंक जाय आसलें. बापूय खंय आयकून तोटाकलो. कितें कशें उरतलें. पूण शेवटी खंय बापूय ताचो था. आनी ह्या आपल्या दुयेचे जे एके भाशेन डेरिंग प्लॅन आसलो तो साकार करूंक ताका खंय सोका दिता. दोगांय ज्योती कुमारी ही सायकल चलोवंक ताच्या फाटल्यान ह्या ताच्या पिडेस बापायक फाटल्यान बसून ते खंय हे पैण सुरू करता. सोंपें न्हय. 7 दीस आनी 7 राती खंय ह्या पैण तांकां करूंक लागता. 7 days and 7 nights. आनी ह्या पैणान जेन्ना घडी मदें नाय जेन्ना ओताचो थाप लागता. ह्या तापांत खंय तरी थोड्या कडून विसव घेवंक एक भाशेन झाडाच्यो नागो खंय विसव घेवंक रावता. रातच्या वेळार खंय थोडो खंय जागो मेळटा तेन्ना विसव घेवंक रावतालीं. खंय जे दुसरे मायग्रंट्स आसले, दुसरे जे गांवांत येतले थंय एकठांय रावताले. तांतले मदले खंय आमच्या लागीं जें कितें आसा तें वांटून तांकांय खावंक दिताले. तांचे लागीं घेवंकूय कितें पयशे नासले, घोडो नासले. आनी ह्या तांच्या आदारान तांचे उदार पसंद करी जाताले. जायते घडी आमी आयकलां जायते भाव भयणी एके भाशेन आपले जणे करून ह्या असल्या भावां खातीर वावरूंक तांकां जेवण खाण दिवंक वावुरताले. असल्याच्या बरेपणा कडेन थ्रू दीस गूड समॅरिटन्स तांकां जें कितें मेळटा तातूंतल्यान वचन करून हे काणी खाल्ल्यो.
आनी भयणी बाबनो 7 दीस आनी 7 राती पयण करून आपल्या गांवघरा ती पावली. भयणी बाबनो हे पयण सोंपोवन घरा लागीं पावतच पळयत सगळीं खुशाल जाली. ह्या चेडवाक 15 वर्साच्या चेडवाक ज्योती कुमारीक ताका खंय विचारलें, वॉट गिव यू स्ट्रेंथ टू डू दीस? हें सगळें करूंक हें इतलें लांबदीक पयण करूंक 1002 किलोमिटरांची वाट 7 दीस आनी 7 राती हें पयण करूंक कित्याक तुका घोटाय दिली? कित्याक कशें तुज्यान हें जालें? आनी तेन्ना तिणें ह्या चेडवान खंय आपल्या पिडेस बापायचेर मोगान एक नदर मारली. तेंच सुरो एकूय उतर सांगूंक ना. मोगान आपल्या पिडेस बापायचेर नदर खंय मारली. कितें सांगताले काय? द लव ऑफ माय फादर हेल्प मी टू डू दीस. म्हज्या बापायचो म्हाका मोग आसा देखून ह्या म्हज्या पिडेस्त बापायक बरेपण दिवंक जाय देखून ह्या कोरोना व्हायरस पिडेंतल्यान आनीक ताका वायट येना जावंक ताका सांबाळूंक हांवें ताका ताचे खातीर ताच्या मोगा पासत हें सगोट केलें. पण बाबानो केदें व्हड काळीज ह्या तरेच्या गुडी ह्या चेडवाच्या वावरांतल्यान ताच्या बापायक जी पिडा जाल्ली ते कश्टवतालो ते गुडीन जावंक ना जायत. पूण काळ जमोनाची खुशालकाय ताच्या कुटुंबान घरा लागीं पावून कितलें बरेपण भाशेन काळ जमोनाची खरी पेकोवणी आमच्यान म्हणूं येता ह्या चेडवाच्या मोगांतल्यान बरेपणांतल्यान हे कोरोनांतल्यान ताका फावो जाली. भयणी बाबनो आयची वाचपां आमकां तेंच कितें सांगता. आयच्या पयल्या वाचपान देव आमकां म्हणटा, हांव तुमचें फातराचें काळीज आसा तें काडून उडयतलो आनी तुमकां मांसाचें काळीज दितलो. तुमच्या जिवितान म्हणजे जी दारुणाय तुमच्या जिवितान आसा ती पयस करून तुमकां दोयाळ मोवाळ काळजाची जावंक हांव तुमकां हें बरेपण फावो करतलो. भयणी बाबानो दोयाळाय दुसऱ्या सर दाखोवंक दोयाळाय आमच्या जिवितांतल्यान आमी परस रावंक आनी एके भाशेन बरेपण दुसऱ्यांक विस्तारूंक देव उलो करता. जाल्यार शिव वर्तमानांत आमी देवाच्या मोगाचो उलो आयकला आनी ह्या देवाच्या मोगाच्या उल्याक कशी आमची जाप जावंक जाय हें एके भाशेन आमकां उगडापी करता. कशी आमकां जाप दिवन देवाचें बरेपण आमी एके भाशेन विस्तारतले जावंक जेसू ह्या शिव वर्तमानांतल्यान आमकां उगडापी करता. भयणी बाबानो ह्या शिव वर्तमानांत एक घडयाळ आयकला तेन्ना तांकां उलो केलो म्हणटा ताच्या उद्याक कोणेच खाण दिवंक ना. भयणी बाबानो आमी पिडेस्तां सगळें आमचें बरेपण आमी दाखयतले जाल्यार आमचें मन असलें जावंक जाय म्हणजे आमी उल्याक जाप दिवपी कितें दाखयता बिंग सेन्सिटीव टू देयर फिलिंग्स. भाशेन आमचे जे सेन्सीस आसात ते आमी ताचे वरवीं आमी दुसऱ्याची भावना वळखून घेवंक दुसऱ्याची दूख आमी सोजमूंक आमचेंच एके भाशेन बरें आमी तांकां उगडापी करूंक आमकां देव आपयता. टू बी सेन्सिटीव टू द फिलिंग्स एंड द पेन्स ऑफ अदर्स. जायतीं एके भाशेन पिडेन कश्टवतात, जायतीं एके भाशेन दुखाबरी जाल्लीं आसात, जायतीं एके भाशेन पिडेक लागून तरेतरेच्या पिडांनी एके भाशेन तीं बंदिश जाल्लीं आसात. असल्यांक आमी कितें करता काय? पण बाबूनो जायते फावटी घोडी आमी पिडेवंतांची खबर घेवंक येता. जायते फावटी पिडेंत आसलेल्यांक घोडी हॉस्पिटलांनी तांकां आमी बेड दिवंक येता. ह्या वेळार कसली आमची वागणूक आसा काय? जायते फावटी घोडी आमी तांचे लागीं बसता खरी, तांकां आमी भेटूंक येता खरी, पूण तांचे सोयशें आसतना आमचें उलोवप कितें काय? जायते फावटी घोडी ज्यो बोलकां वयली गजावली आमी म्हणटा असलें घोडी आमचें जाता. आच्यो ताच्यो खबरो आनी ताचे म्हणजे तुवें बसून ह्या पिडेवंतांक आमच्या आसना वरवीं आमच्या उलोवपा वरवीं कितें तरी बरेपण मेळटा काय? खरोच भयणी बाबानो आमचे ह्या पिडेवंतांक आयकूंक आमी एके भाशेन गरज, ताची दूख सजमूंक आनी ताचे दुखेंतल्यान एके भाशेन वांटो घेवंक हें अदीक म्हत्वाचें. बींग सेन्सिटीव टू देयर फिलिंग्स एंड देयर पेन्स हें करूंक आयज जेसू आमकां आपयता. दुसरे सुवातेर जाचो आमी मोग करता ताचे खातीर कितें आमी करूंक तयार आसता. जाचो आमी मोग करता ताच्या मोगा पासत आमी कितेंय करूंक तयार आसा. आयच्या ह्या देखाव्यांत आमी पळयलां
ज्योती कुमारी आपल्या बापाय पासत एके भाशेन येदे व्हडले लांबीक पयण इतले त्रास आपल्या घेवन ताका बरेपण समाधान दिवंक एक भाशेन तें वावुरता भावनो आमी एक भाशेन जांचो मोग कोत्ता तांकां एक भाशेन घोडे बरे दोतोराक दाखोवंक तांकां बरे इलाज दिवंक बरे भाशेन आमी प्रयत्न कोत्ता पण बाबा जे पिडेंत आसात जांचे आमचे मोगाची पिडेंत आसात तांचे खातीर एके भाशेन दोतोराचें बरेपण आसा जी वखदां तांचे खातीर आसात ती वेळा वेळा तांकां दिवंक आमी प्रयत्न करची गरज जे एके भाशेन तांचे खातीर दिवंक जाय जो एके भाशेन बुडया डायट्स एके भाशेन बासारले आसात ते बरे भाशेन वेवस्थीतपणी सांबाळून तांकां ते दिवन आमी तांचे सवे हो आमचो मोग पूर्णपणी दाखोळ करची गरज आनी तिसरे सुवातेर जायते फावटी घडये आमी म्हणटाले पिडा सगल्याक आसा आमचे आसा आमचे भोगता आमी भोगता तेन्ना कळटा पूण संवसारांत ताची पिडा आसा आनी आयज कोरोना व्हायरसाची पिडा आख्खे संवसारभर पसरलेली आसा आनी सगळे एके भाशेन हे पिडेंतल्यान कश्टतात जायते फावटी घडये आमी म्हणटाले आमच्यांनी कितें करूंक जाता वॉट कॅन आय डू पण बाबा न्हू आमच्यांनी जाता कित्याक पिडे भोवतांक इलाज दिवंक पिडेंत आसलेल्यांक पेकोणी फकत देवाच्यान दिवं येता म्हज्यान आनी तुज्यान न्हय आमचे आसने वरवीं बरेपण हाडूं येता पूण पेकोणी फकत देव दिता एका दोतोराचेर सरलो तेन्ना अशीं उतरां हांवें वाचलेलीं ती अशी म्हणटात आय अप्लाय बँडेज बट गॉड हिल्स द वूंड पण बाबा न्हू आमच्यांनी तांकां बरेपणूच दिवं येता पूण पेकोणी फकत देव दिता हे पासत आमच्यांनी तांचे खातीर मागूं येता दिसांतल्यान आमचो इल्लोसो वेळ मागण्याक दिवन दिसांतलो इल्लो मागण्याचो वेळ आमी पिडेवतां खातीर भेटोवन पिडेवतां खातीर केडीतपणी मागूंक आमी वावरुया जायत घोडे आमची मोगाची घोडे दुसरी आमची वळखीची जी पिडेन कश्टतात पयस आसात तांचे पासून मागुया जायते घोडे आमकां लागीं नात पयस गांवांत आमची मोगाची जी येतात ह्या पिडेचे भिरांतीन आसात तांचे पासत आमी मागुया आनी भाशेन आमच्या जिवितांतल्यान बरेपण पिडेवतांक विस्तारूंक तांकां देवाची कृपा हाडूंक आमी वावरुया भगवंत रोग एक भाशेन ताणें आपल्या आसण्या आनी देण्या वरवीं ताणें आपल्या जिविताच्या दर एका घडीता वरवीं पिडेवतांक बरेपण हाडूंक तो वावुरलो आनीच पिडेवतांक बरेपण दिवन तांच्या जिवितांतल्यान कृपेची पेकोणी दिवंक ताणें प्रयत्न केलो आमी भगवंत रोगीचे मजतीन दर दिसाक बरें ते करुया आमचे मोगाचे आसात तांचो आनी उदीक करून पिडेत आसात तांकां किरीत बरेपण हाडूंक आमी वावरुया आनीक सगल्या पिडेवतां खातीर मागून देवाची कृपा तांकां दिवन येवंक आमी वावरुया हेंच करूंक आमकां सगल्यांक तोच जेजू जो ह्या बलिदानांत हाजीर जाला तोच आमकां ही कृपा लाभ म्हूण मागुया ह्या वेळार आमचे जवणेकल्याच्यो गरजो आनी अदीक करून पिडेवंतां खातीर आमची मागणी त्याच देवा मुखार आमी दवरुया आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी यातनिकांनी आनी मोतवाशांनी आपल्या आपोवण्यान पिडेस्तां सोवे अदीक हुस्को दाखोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे
मागणे कोता तुका आधुनीक पिढा दिसान दीस वाडत आसा. असल्या वेळार सरकारी फुडाऱ्यांनी आपल्यो जबाबदारी नितीन आनी मोगान पाळूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आयचो मनीस वेगवेगळ्या पिड्याचो बळी जाल्लो आसा. असल्या वेळार एकामेकाची आमी निगा घेवंक पिडेस्ता सवे मोग हुस्को आनी बरेपण दाखोवंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आयचे 7वें नोवेन करतल्यांक आनी नोवेनाची मांडावळ करतल्या सांत लॉरेन्स आनी मायदेदेवस विठ्ठलदास वाड्यांतल्या भावा भयणांक 6 रॉकीच्या मोजोतीन कुडी ओतम्याचे भलायकेन भरून आनी सगळ्या मोर्जेकारा पासत मागुया. 7 रॉकीचे मोजोतीन सदांच आमकां सगळ्या पेस पिडेंतली राखूंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. बोदर बापा आमची करीत मागणी ह्या वेळार तुजे मुखार आमी दवरल्यान उत्सुकतांक पिडीवंतांक गोठाय बोळ पेखोणी तूंच फावो करताय. हे देणे आमच्या लागशिल्ल्यांक आनी अदीक करून पिडेंत कश्टतल्यांक फावो कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं आमेन. पेटोवणे वेळार आमी गायन करुया C30. रुपे भांगार मागिना आको संसार तुजो सायबा आमची काजा तुका जाय खोशेन ओपून दिता तुका आमची काजा उबाता तुझ्या मोगाक आवडेता आमची काजा उबाता तुझ्या मोगाक आवडेता आशा आमच्या काळजाची तुका सायबा कशी लागली तशीच तुझ्या मोगाची आमचे भितर आशा वाढली. म्हज्या भयणी बाबांनी आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. भोव वर्त्या देवा पवित्र सभेंत एकवट आनी शांती सांबाळूंक बारी वावुरलेल्या भगवन बेर्नाद मतापतीचो उडगास करून एकवटाची आनी शांतीची बोली आमी तुका समर्पिता. पवित्र सभेंत उपसतात त्यो फुटी आनी भेद हे बोलये वरवीं काडून उडय आनी तुज्या मोगाच्या एकवटांत आनी शांतींत आम्हा समेस्तांक सांबाळ हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. वय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाचे देवा
सर्व काडी आनी सर्व तांय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ खाय दोनी तेचो आनी आमच्या जोन एकल्याच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कोल तुवें रचले ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा पृथ्वे तुका वाकणटा तारून मेळ्ळली तुजी पोरजा स्वर्गार एका तळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या सांता भक्ताची सोबा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायत हांव Povit, povit, povit Darbarazo Solvis potu Povit, povit, povit Darbarazo Solvis potu Sorgani Sonsar bola Tuja voivova O sorgi, Duca soy tu. Salves oraci navieta, eta ta caso. O sorgi, Duca soy tu. बापा खरंच तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण संसूक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी शेवण जातूच ताणें काळच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काळज नव्या आनी सस्नीक खोराराचें हें रगत पातकाचें बक्षनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतेली ए म्हज्या उगडासाक करात बाबा ताचो good porgo to you. Somia Jesu तुझे मरण आमी समोरता तुझे पुनर्जीवन पूर्ण आमी पळटा तुझ्या येण्याक आमी देखता बाबाच्या तुझ्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उडगास करता आनी हो जिवितात सुंडो आनी सर्वणेची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवथेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडगास कर फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलिप नेडे आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरमस्सो धरून मेळ्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टा गुडींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसुरीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची
ह्या गांवांत तुजी येताल्या सगल्या आमच्या भाव भयणांची दया कर म्हूण आमी मागता आनी खेरीतपणी आयज देवाक दिन वाचून बलिदान बिडूय ह्या वॉल्टर डिसूजा तांचे तुजो किरीत आशिर्वाद घाल आयच्या दिसा मांडावळ सांबाळटात विल्टदाल समुदायांतली सांत लॉरेन्स आनी माय देवस समुदाय ह्या दोनूय समुदायांतल्या सगल्या वांगड्याचे तुजो किरीत आशिर्वाद घाल आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती बागेंत झुजे तिचे पोती बागेंत झुजे वाज बागेंत फ्रांसीस शावेर पदवासो बागेंत आंतण बागेंत रॉक बागेंत दोन दुथा आनी सोर काळीत कामान वल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगात हा तुजी मोहिमा गावोंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगात हा त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सदवंडरान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सदवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरशें नोंदरेकता तर आमकां तुज्यो उदार काकलुदीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेथान राजवत चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची श्री संवसाराचे पाप काडटा ती वस्त जेजू जो कसलेय पिडेंत कश्टवतल्यांक इलाज आनी पेखोणी दितालो ह्या शेरीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पयल्यान आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान आमकां भलायकी मेळटली
क्रिस प्रसादा वेळार आमी गायन करूया D38 पेज 68. सोम्या जेजू आमच्या काळजांत रावूंक ये. सोम्या जेजू आमच्या काळजांत रावूंक ये. बापाक वचून देवून आयलो आमचे सारको मनीस जालो. सासणांक तुझे येवजण जाले आमचे मोदे विरार करचे. बापाक वचून देवून आयलो आमचे सारको मनीस जालो. सासणांक तुझे येवजण जाले आमचे मोदे विरार करचे. सोम्या जेजू आमच्या काळजांत रावूंक ये. सोम्या जेजू आमच्या काळजांत रावूंक ये. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, भाग्यवंत बेर्नादाचे गुणा पासो तुका वाखाणून सर्गीचें जेवण आमी घेतलां. तुज्या भक्ताची देख घेवन आमी उर्बेस्त जावंक, ताची शिकवण घेवन आमी तुजे जाणवेन भरूंक आनी जेजूच्या मोगान आमची काळजां अदीक अदीक लासूंक हो दिसपट्टो गिरास आमकां नवी गोठाय दीत रावं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आयच्या नोवेनाची मांडावळ केल्या सांत लॉरेन्स आनी माय दे दिवस समुदाय विठ्ठलदास ह्या वाड्यांतली ह्या दोनूय समुदायांक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां नोवेनाची मांडावळ करूंक तेंबा समुदाय डेली फ्लेस आनी जिविताचो प्रकाश फुडले म्हयन्यांतले आयलेले आसात. समुदायाच्या फुडाऱ्या लागीं खेरीत मागता तुमी इगोर्जेन कोचेरीन आमच्या ऑफिसान येवचे. हांगासर तुमचे मांडून दवरलेले आसात. तुमचे डेली फ्लेश तुमी व्हरचे म्हूण आमी मागता. आमच्या ग्लास घालूंक एके भाशेन आदार मागलेलो साहित्य मनान उदार मनान दिला. तेवान एकल्या बरें मागप्यान आमकां अर्द्या भेटयल्यात. आनीकूय आमकां गरज आसा, कोणाकूय खुशी आसा, तांणी हे पयशे ह्या वावरा खातीर भेटोवचे म्हूण आमी मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र
आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.